गळंगुटी हडफडेचो रस्तो सामको काबार जाला. ट्युरिस्टांची येवज आशिल्ल्या ह्या रस्त्यार इतली फोंडकुलां पडल्यात की गाडी काडप अशक्य. हडफडेच्यान बागा वचपी रस्तो तर सामकोच काबार जाला. रस्ते सारके करपाचे कोणूच कानामनार घेना म्हणून लोक तिडक उक्तायतात. हे आमचे आरपोरा टू बागान मारिना डोरेडो ह्या हॉटेलाशीन आख्या रस्त्याक वणे पडलेले आहा. ते वणे आयज पासून कोणूच केअर घेयनात. अशी दुर्दशा केल्ली आहा की एकलो पासून वाट मोटरसायकल सुटावना पळय इतले वणे घातलेले आहा आनी इतले डीप पडलेले आहा. मोटरसायकलीचे येयल्ले दिसाक टायर पंक्चर जातात. तर हे आमच्या गव्हर्मेंटान हे घेवचें आनी आमचे पंचायतीचे मेंबर इकडे डेली येतात, आमच्या हॉटेलांनी येतात, सगळ्या इन्स्पेक्शनाक येतात. MLA पासून येवन गेले पूण तरी आसतना ह्या रस्त्याचे कोणेच केअर घेवंक ना. एकटो कोण हेचेर लक्ष घालना. हो ते कितले फावटी तरी ते मोटरसायकल रातचे येवन कितले पडले, कोणाचे हेल्मेट पडले, कोणूच तेजेर लक्ष घालना. उदक भरून हे वणे पडत आसता सगळ्या लायनीन. ते कोणूच पळयना हेका. आतां हे रस्ते वणे पडपाक कारण कितें? मेन म्हणजे लायनींग गटर हे पुयना. ते भरता उदीक वयले पासून येता ते हांगा साठवले काय ते हांगा खेळटा उदक. तेका वाट ना उदकाक. मागीर ते एकार एक वणे पडत आसता. मेन म्हणजे गटर तर डायरेक्ट दिल्लो जाल्यार उदीक रावचे नासल्यार सारकें चलोन ते शेतांत वयता गटारांतून भायर वयता. गोंयांत फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या लुसोफोनिया गेम्सांनी खेळटल्या गोंयच्या पंगडाक भायल्या राज्यांतल्यान खेळगडे हाडपाक मेळटले. गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाच्या शेनवारा जाल्ल्या आमसभेत हो निर्णय घेतलो. ह्या पंगडाची रचना आनी प्रशिक्षण कार्यावळ थारावपा खातीर येता त्या सप्तकांत SAGचा संचालक एल्विस गोम्स तांकां मेळटलो. खेळगड्यांची तयारी करून घेवप सध्या म्हत्वाचें, मात हे खातीर शक्यतो बेंगळूर वा पुण्या सारकिल्या प्रशिक्षण सुवातींनी वचचें ना अशें गुरुदत्त भक्तान मिडियाक उलोवन दाखयलां. असोसिएशनाची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींगची बसका जाली बाब श्रीपाद नायकाच्या अध्यक्षपदाचेर. मुख्य म्हणजे एसोसिएशन जे लुसोफोनिया खेळान आसात तांच्यो टिमी तयार करपाचेर बरी उलोवणी जाली. सागाचे एक्झिक्युटीव डायरेक्टर एल्विस गोम्स आशिल्ले. तांचे मुखार मांडले की लुसोफोनिया गेम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जाताना आमचे पांगडूय तयार जावपाक जाय आनी तेजे खातीर प्रॅक्टिसाक जागो, प्रॅक्टिसाक हॉल आनी प्रॅक्टिसाचें धोरण चालू दवरपा खातीर पूर्ण सहायता जाय अशी मागणी तांचे मुखार दवरली. तांच्यांनी स्विकारल्या आनी एका आठवड्या भितर मिटींग घेतले ते आनी आमचे भुरग्यांक कशे खेळान तेतून भाग घेवन एक पदकां मेळोवपाचे धोरणाचेर आमी वाटचाल करतले. वी हॅव टुडे टेकन अ रेझोल्युशन युनॅनिमस दॅट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन प्लेयर्स मे बी एक्सेप्टेड फॉर द लुसोफोनिया गेम्स. That is not decided. We are leaving it to the associations respective which are taking part in the Lissabon Games. What best they feel will be implemented. But outstation Indian players. Indian players, yeah, I would say Indian players. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाच्या ऑफिसाचें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयतारा उक्तावण केलें. खेळटना मार लागल्यार त्या फुटबॉल प्लेयरांचेर उपचार करपा खातीर दोतोरांचो एक पंगड नेमप, फुटबॉल खेळगड्यांक सरकारी नोकऱ्यो राखून दवरप आनी आदल्या खेळगड्यांक पेन्शन ह्यो दोतोर रुफीन मोंतेरोच्यो सुचोवण्यो मुख्यमंत्र्यान मानून घेतल्यो. ह्या सुवाळे उपरांत कावन्सिलाची पयली आमसभा जाली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयतारा सकाळीं गोंय फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाच्या ऑफिसाचें उक्तावण केलें. दिवली पेटोवन आनी केक कापून उक्तावण केलें. गोंय सरकारान हालींच फुटबॉल राज्य खेळ म्हणून जाहीर केला. But GFA cannot take care of everything. For example, what happens to a player after he retires, like me? I am also a player. But what happens to these players who are retired afterwards? Those other than Nepal or these top teams, what happens to them? I think Football Development Council will look after how to ensure that a player feels confident and his father and mother tells him, son, go and play football, don't worry, there will be something for you once you retire. So there should be direct recruitment of some particular number of sports persons, including footballers. जर आमी वर्साक 2000 लोक कामाक दवरता जाल्यार तांचे भितरले 0.5% why don't we keep it
directly admissible for a player of a particular standard. उक्तावण सुवाळ्याक फुटबॉल खेळांतले नामनेचे लोक असले. तातूंत हळडोणचे आमदार आनी आदले फुटबॉल खेळगडे ग्लेन टिकलो, खेळा सचिव केशव चंद्र, दोतोर मोंतेर आनी हेर मालगड्यांचो आस्पाव असलो. Second is development of a good sports medicine setup in Goa, which we do not have right now. We are trying to formulate a pension policy or some monetary aid policy for players who have played for Goa and who are not well off now. Now the the council has taken a decision. We have taken that decision. The council has taken a unanimous decision here that whatever is discussed in the council will not be reported by anybody except by the person who is addressing the press, that is the chairman and the member secretary, and nobody else. पणजेच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. व्हडल्या गोंया बाती सेंट एन्स सायबिणीचे तवशांचे फेस्त आयतारा जालें. वेगळ्याच तरेचे आनी खाशेल्या आंगवणीक लागून हें फेस्त फामाद. फेस्ताक लोकांची गर्दी बरीच पडटा. भुरगीं नाशिल्लीं जोडपी ह्या फेस्ताक येवन सायबिणीक आंगवण म्हणून तवशी दितात. पळयात आयच्या व्हिडिओत आमचे तुळशीदान च्यारीन हाडिल्ले फेस्ताचे विज्युअल्स. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.